ग्रामीण आणि कला सांस्कृतिक संस्था वाळपय हांणी कला आणि संस्कृती संचालनालयाच्या जोड पालवान घडोवन हाडिल्लो 8वो रणमाले महोत्सव आयतारा संपन्न जालो। शेनवार आणि आयतार अशे 2 दीस चालू आशिल्ल्या रणमाले महोत्सवान गोंयांतली रणमाले कला पळोवपा खातीर व्हडा प्रमाणात कला मोगी वांटेकार जाल्ले। आमच्या पुर्वजांनी सांबाळ करून दवरिल्ली ही एक कला चालूच उरची म्हूण तरणाट्यांनी वांटेकार जावपाची गरज आसा, अशें मत जिल्हा पंचायत वांगडी फटी गांवकारान उक्तायलें। आपली जी जाणट्यांनी संस्कृती दवरल्या ती टिकोवन दवरूंक जाय। आमचे पयले होती रामाधुरी तांचे आमी रणमाले पळयल्या, तांची कितली जीव आसा रणमाले सादर केला, पण तांचे चेडे म्हाका दिसना तांचे फाटल्यान वारसा चलयला काय कितें अशें सगळे कडेन जायत गेल्लेले आसा। तशें जावंक जायना। जे आमच्या पुर्वजांनी कला दवरल्या रणमालेचे असो नाटक असो कितें असो ती फुडें व्हरपाची जबाबदारी आमचेर आसा। आनी हेच्या खातीर आमी सगळ्या भुरग्यांनी तरुणांनी जाणट्यांनी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करूंक जाय। कलेचो सांबाळ करपा खातीर कला आनी सांस्कृतीक संचालनालय कलेच्या मळार वावर करपी संस्थांक तेंको दिता, अशें कला आनी संस्कृती खात्याचो उपसंचालक अशोक परब उलयलो। रणमाले हे हांवें बरेच लागींच्यान पळयल्लें आसा आनी एक 4-5 वर्सां पयलीं आमी एक ल्हानसो प्रयत्न केल्लो की झरमे गांवचे जे रणमाले आशिल्ले ताका युनेस्को खातीर आमी ताचें चित्रीकरण करून ताची फिल्म करून धाडिल्लें, पण ते युनेस्को पावले ना। दिल्ली मेरेन पावले, पण आमचो प्रयत्न आसतलो की हे जे लोकनाट्य प्रकार आसा गोंयचे, जे मागीर रणमाले आसो जागोर आसो किंवा इतर जे लोककला प्रकार आसा तांकां उर्बा दिवप, तांकां फुडें व्हरप आनी हेच्या खातीर गोंयचे कला आनी संस्कृती संचालनालय सदांच ह्या अशा संस्थांच्या फाटल्यान आसता ज्यो लोककले खातीर वावरत आसतात। 8व्या रणमाले महोत्सवा निमतान 70च्या युवकांनी केल्ल्या वावरा बद्दल तांचो भोवमान केलो। तशेंच ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार देवेंद्र गांवकाराचोय भोवमान केलो। पळयात 8व्या रणमाले महोत्सवाची कांय चलचित्रां।
Panaji.